आम आदमी पार्टीचो उत्तर गोंयचो उमेदवार दत्ताराम देसायान पणजे मोटारसायकलांनी गाडयो घेवन प्रचाराची रॅली काढली। दुसरे वटेन भाजपाचो खासदार श्रीपाद नायकान फाटले 15 वर्सांत खासदार निधीचो विलो सारको लायलो ना म्हूण समाजवादी पक्षाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस अयूब खानान आरोप केलो। इतले मजगतीं फोंडे विकास समितीन काँग्रेस उमेदवार रवी नायकाक तेंको जाहीर केला। भ्रष्टाचार मुक्त करपा खातीर लोकांनी आम आदमी पार्टीक वेंचून हाडची असो उलो आपाचो उत्तर गोंयचो उमेदवार दत्ताराम देसायान मारलो। मागणी आसा की ह्या देशांत एक नितळ सरकार येवपाक जाय, भ्रष्टाचार पयस जावपाक जाय। त्या खातीर आमी आम आदमी पार्टी तर्फे सगळे कॅन्डिडेट उबे केल्ले आसात। श्रीपाद नायक 15 वर्सां उत्तर गोंयचो खासदार उरलो, मात जाय तशी कामां जावंक पावली ना। खासदार निधीचो विलो सारको लायलो ना म्हूण समाजवादीन श्रीपादाचेर आरोप केलो। अभी हमारे बताया कि एमपी हैं श्रीपाद, क्या 15 साल से हैं, क्या किया है आपके सामने है। अलग अपने ही फंड 3 करोड़ साल का महीने का साल का मिलता है, उतना ही अगर 15 वर्ष में अगर खर्च करते बहुत सारा काम होता गरीबों के हित का। उत्तर गोंयान लोकसभेचेर हे फावट बदल जाय, ताका लागून श्रीपाद नायकाक उडोवन रवी नायकाक हाडात असो उलो फोंडे विकास समितीन मारलो। There is a need for change in North Goa. जो खासदार आसा 3 वेळा ताजे आतां पुरो जालें आनी तो कांयच करिना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतनाच्या 102व्या स्थापणूक दिसा निमतान आयतारा मडगांवच्या 4 ज्येष्ठ नागरिकांचो भोवमान केलो। सुवाळो निकेतनाच्या ऑडिटोरियमात जालो। भोवमान केल्ले नागरीक हे नवे पिळगे खातीर खरे आदर्श अशें गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू सतीश शेटये उलयलो। गोमंत विद्या निकेतनाच्या स्थापणूक दिसा समाज वावरपी दोतोर नंदिता डिसोजा, उद्देजक अंजू तिमलो, शेतकी मळार गोंय बागायतदार सहकारी सोसायटी आनी कवी एन.डी. महानुराचो भोवमान केलो। गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू सतीश शेटये मुखेल सोयरो आनी निर्मला सावंत मानाची सोयरी म्हूण आशिल्ली। Every society, particularly its younger section, needs beacons to serve as guides during moments of challenge and to provide a system of values to evolve as positive contributors to the society as a whole. फोमेंतो ग्रुपान केल्ल्या कामाची दखल घेतिल्ल्यान उद्देजक अंजू तिमलोन गोमंत विद्या निकेतनाचे उपकार मानले। I would like to thank Gomant Vidya Niketan for recognizing the work that we do, which we do because we want to do. But the recognition is the biggest driver for anyone to do better and better and excel in any field. मडगांवच्यान सावियो डायस। इतल्याने खबरांची हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग Prudent.